संतोषाची मेटां काढून कलते पोणी कृपा जोड सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता सर्वेस porto devam so Krishna sarga somsraso Eka सूत्रांताच्या संसाराची झालो आपल्या सारख्या ताणे मनशा रूपीत केलो देखून निजा की बापोय तो सर्वांचो संतोषाची मेटां काढून कलते पोणी कृपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता समेस्त आमी एक घडीभर बसया मोगाचेनो देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्ता म्हणून मागता सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार तुमी आसात ह्या मिसाच्या बलिदानाक आनी आज हांगा ससलच्या सकट भक्तीपणाक तुमकां हर एकल्याक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात अर्गान जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता फ्रांसीस डिसोजा काटला आल्फोन्स लाविना डिसोजा कोप्पा जेसिंता आरान्ना मोडबेळे जॉय प्रकाश आरान्ना मोडबेळे विजय आरान्ना मोडबेळे रुपीन कॅस्लेनो निड्डोडी थॉमस डिसोजा किरेम जितेश डिसोजा बळकुंजे हॅरन डिसोजा किन्निगोळी क्रिस्टन दांतिसाच्या 7व्या वर्साच्या जल्म दिसा उल्हास पटोवन अर्गामीस भेटयता विनोद फ्रेमिना दांतीस दुबाय प्रत्येक तेसां बसोन मीस भेटयता वाल्टर सिक्वेरा गुरपूर ऑल्सन विल्मर फर्नांडीस गुरपूर रोड्रिगस कुटाम USA अल्फोन्स लाविना डिसोजा कोप्पा महाबला कोप्पा श्रीनिवास कोप्पा हिल्डा डिसोजा किन्निगोळी ॲस्लिन किन्निगोळी प्रवीण जेनेवियो फर्नांडीस मिलाग्रेस अशोक फ्रँको बंटवळ जानेट रॉयन डिसोजा किन्निगोळी विन्सेंट सुवारीस पालिमार कुटुंबान देवदीन जाल्ल्या आत्म्या वचून मीस भेटयता विल्मा वेगस नित्य दरवाडो देवदीन जॉन सल्डानाच्या आत्म्या वचून मीस भेटयता लिडिया सल्डाना आनी कुटाम मुंबय देवदीन अँथनी पायस आनी स्टेल्ला रेगोच्या आत्म्या वचून मीस भेटयता एलियास रेगो किन्निगोळी देवदीन लाजरस सल्डानाच्या आत्म्या वचून मीस भेटयता मायकल पिंटो किन्निगोळी देवदीन लॅन्सी आनी लिओ डिसोजा आत्म्या वचून मीस भेटयता रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटाम नित्य दरवाडो देवदीन मेल्विन रोड्रिगसच्या आत्म्या वचून मीस भेटयता जुलियान डिसिल्वा मुंबय देवदीन कार्मेन कुटिनोच्या आत्म्या वचून मीस भेटयता जुलियान डिसिल्वा मुंबय ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सांजूदुता देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आनी विशेष कृपा मजत ह्या पवित्र थळार आज आमी मागोवन घेवया आज आमी विशेष तरान ह्या नव्या वेळार आमी मागचे मनशा हक्काच्या संरक्षणा खातीर आज इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स डे आनी त्या देखून मनशा हक्कां हर एकल्या मनशाक जिवोवचे हक्क आसा आनी ते हक्कां सांबाळच्याक आनी हक्कां प्राप्त जावच्याक संबंदीत जाल्ल्या व्यक्तींनी त्या दिशेन वावर करच्या कृपा मेळच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आज ह्या मिसाच्या बलिदानाचो प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसा मनादी बाप ऑस्टीन फर्नांडीस गांवयान ते कल्याणपुरो उडपी आमच्या मंगळूर DSCचे याजक ते जावन आसात मंगळूर तशेंच आनी प्रत्येक जावन बिदर मिसावटाण्यांत जायतो वावर केल्लो जायतो अनुभव आसलो एक याजक जावन आसा आज आमचे संगी आसा मिसाचें बलिदान भेटयतलो देवाचें उतार आमकां मोडून दितलो आयच्या दिसाचें आराधन हांगासर चलोवन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो करतले तर तुमच्या सुमेस्तांचे तर्फेन पाद्राबाग हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा जोरान ताळयो दिवन पाद्राबागेक स्वागत करया तशेंच आमचे सांगात आसात किरेम पिरगेजीचे बाप वालेरियन साल्डाना हाच्या पयले हेपटी हांगासर आयिल्ले प्रस्तुत ते रजेर आयल्यात माई गांवांक आनी त्या देखून हांगासर केदाळ येतात आयिल्ल्या वेळार सांजूदाचे भक्तीक ते मनयत ह्या पवित्र थळार येवन मिसाचें बलिदान ते भेटयतात आज आमचे संगी आसात त्या देखून तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा पाद्राबागेक जोरान ताळयो दिया तर आमी सर उबे रावया
हे मिसाचें अर्गां बलिदान आमी भेटोवया. देवाची आदारा सांजूद उतात देव मारिपात आमी जोन घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचो मोग आमच्या हर एकल्या थंय तो विशेश जावन आसा. तो कितलो गी म्हळ्यार आमच्या दोळ्या मुखार आसच्या त्या क्रुसिफिक्सान खुर्सार उमकळचो जेजू तो क्रुसिफिक्स पळयत आसतना आमकां उडासाक येजे जेजू देवाचो मोग म्हजे थंय कितलो गे म्हणून आपल्या एकल्या सुपुताक खुर्सार बली भेटोवंक सयत पाटी सरनासतना ताणें आमचो मोग केला. तो मोग जाण जाल्ले व्यक्ती सांत जावंक पावले आनी आमी तांकां मान करता. सांजूद तात देवाक समर्पण दिलें पुनशेत. जेजूचो मोग ताणें साकुल्लो आनी तसो मोग पेले ते वांटूंक ताणें प्रयत्न केल्ले. देखून तो नांवाडीक जालो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. देवाचो मोग आमी साकल्यार पावना, तो पेले ते आमी वांटूंक आसा. आनी देवा लागीं आमी म्हाका तें दी हें दी म्हूण सांगल्यार पावना. कित्याक हर एकी देवान आमकां ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र दिलां. आतां त्या देवाक आमी सदांच अर्गां दिवचें आनी पेल्या थंय उपकारी मोनाचें जिवीत आमी जियोवचें आमची जबाबदारी जावन आसा. ह्या दिशेन आमी हें संभ्रमचें हें येवकरिस्ताचें बलिदान आनी तशेंच सोलोनोचें आराधन सक्कडी आमकां आदाराचें जावं म्हणून आमी आशेवया आनी मागया. जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमी पातकी जाल्यार देवान आमकां ताचें नितीवनपण आमकां फावो जायशें केलां. हांव पातकी म्हूण आमी मागणें करता जाल्यार आमकां बिरोध पातकी म्हणल्यार बिरोध तो देवान जेजू क्रिस्ता मुखांत्र कांड उडयला. पूण आमी ल्हान व्हड चुकी करता जाल्ल्यान त्या अर्थान आमी पातकी जावन आसा. देखून सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पोदेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच आंकवारी मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूद तात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्खे प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजवण दिया, म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव.
जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले, तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जाले. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता, अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशान आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालकें बरोवन येवं दी, हर एक पर्वत आनी दोंगर समतल जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता, परगट कर. आनी हांवें विचारलें, कितें परगट करूं? अख्खे मनशा कुळ म्हळ्यार तण, आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलां सोबाय सारकी. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतर सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुद्याच्या शारांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताजें इनाम ताजे सवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गोवळ्या भाशेन तो आपल्या हिणाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतर हे. देवाचे उडकार. आपले आमचो देव पदवेन येता. आपले आमचो देव पदवेन येता. सोम्याक नवें गीत गाया. पृथ्वेच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वाकना. सोम्या नावाडा, ताच्या नावा होगलाप दिया. आपले आमचो देव पदवेन येता. ताचे सोडणे विशांत दिसान दीस परगट करा. जनांगामध्ये ताची महिमा गाया. सर लोकांमध्ये ताची विचित्रां गाजया. आपले आमचो देव पदवेन येता. आपले आमचो देव पदवेन येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्याचो दीस लागीं पावला. आपणे आमची सोडवण करूंक तो येता. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामाते वापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो तुम्ही कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडन सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायना म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजून कुर्सार भेटयल्लें बलिदान येवकरिस्ताच्या संभ्रमा वेळार आमी तें संभ्रमता म्हळ्यार जेजून भेटयल्लें बलिदान आमकां एक संभ्रम जेजून भेटयल्लें बलिदान आपल्याच जिवाचें तें कुर्सार तें आमकां एक संभ्रम कित्याक म्हळ्यार नांतर जाल्लें जाल्यार आमी हर एकल्यानी कोंडांत ससनाच्या ससनाक त्या पालवानांतल्या उज्यांत आमी लासा जाय आसले ससनाच्या ससनाक म्हळ्यार ससनीक जिवीत म्हणलें 2 रितीचें आसा एक देवा सांगता ससनाक जियोवचें आनी एक कोंडान वा देवसारा सांगता म्हणयेत ससनाच्या ससनाक तेंय मरण ना सरकारी मरण ना कोंडांत ना पूण कोंडांत सदां पालवानांतल्या त्या उज्यांत पूण सरकार सदांच देवा सांगता त्या कोंडांतलें आमकां बचाव करूंक जेजून आपणाच्या जिवाचें बलिदान कुर्सार भेटयलें आनी तें निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा ताणें संभ्रमलें उंडो आनी दाका वायन घेवन हे म्हजें मांस आनी रगात म्हणून ताणें सांगलें आनी शिसांक वांटून दिलें आनी हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदानाच्या संभ्रमा वेळार आमी तेंच करता आनी मोगाच्या भावा भयणीनो निमाण्या शुक्रारा दिसा ताका हें बलिदान भेटोवंक आसल्या निमती ताणें निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा शिसां सांगता हें जेवण पास्काचें जेवण वा तें ताच्या फाल्यांच्या दिसा ताणें कुर्सार भेटोवंक आसच्या त्या जिवाचें बलिदान उंड्या आनी दाका वायनांत आपणाचें मांस आनी रगात जावन तो रूप ताणें घेवन आमकां ताणें तें सेवंक दिलें तेंच हांगासर सेवच्याक आमी हांगासर आयल्या आनी एका रितीन ताचें उतार म्हणलें तो जिविताचो उंडोय सेवंक आमी हांगासर आयल्या तर मोगाच्या भावा भयणीनो जुवोसो वांजेल 10वो अध्याय 10वी वळ तुमी वाचल्यार थंयसर जेजू म्हणटा सोर येता फकत सोरूंक जीवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळोवन दी म्हणून बरोवन ओमतोच्या मापान तें मेळोवन दी म्हणून हेंच केल्लें जेजून आमाचो मेस्तां खातीर आनी आयच्या वांजेलांत आमी तेंच आयकता 100 बकरे एकल्याक आसल्यार सांडून गेल्लो एकलो ताच्या फाटल्यान तो सोदून वेता आनी तो मेळ्ळे उपरांत कोण सांडून वचनातले तांच्या की चड ह्या सांडून वचोन पाटी मेळ्ळेल्या त्या बकऱ्या विशयान ताका वतो संतोश जाता म्हणून आनी निमाणें जेजू सांगता तेंच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाय म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी जुवोवच्या वांजेल्यांत 3रो अध्याय 16वी वळ हेंच म्हणटा आमी साबारपटी आयकल्लें आसा वाचल्लें आसा देवान संवसार असोय मोग केलो गे आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या कोणाचोच नाश जायनाये बघा तांकां हर एकल्यांक सासणीक जिवीत मेळा जाय मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी पळय वेत जाल्ले इतलेंच एक सोरान येवन आमकां फोट शिकोवचें एक जेजून येवन आमकां सत शिकयल्लें एक सोरान येवन आमकां फोट शिकोवचें आनी जेजून येवन आमकां सत शिकयल्लें हे दोनूच संगती आसच्यो आनी जेजून शिकयल्लें स्वता पवित्र पुस्तकांत आसात आनी
दुस्मानान वा देंवसारान शिकोवच्यो फोट गजाली तो आमकां संवसारांत जायत्यो आयकूंक मेळटात. देखून हांव खंयचें आयकतां, खंयचें नियाळटा, खंयचें जियेता ताचेर होंदून आसा म्हजें जिवीत. देखून किर्तन 150 किर्तन आसात आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पयलें किर्तनच म्हणटा ताचें हेडिंग आसा 2 वांटो म्हणून. जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्या सांगाता बसना वा आधर्म्या सांगाता बसना, पातक्यांची वाट धरिना तो भागी. तो वळच्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी, ताची पानां केदींच बावानान. जो आपल्या काळार फळ दिता, जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता अशें म्हूण धरून वता तें किर्तन. पूण खोटे मनीस तशें न्ही म्हणून. मोगाच्या भावा भयणीनो, दोनूच वांटो आसच्यो. एक जेजू क्रिस्ताक सत्मानचें आनी एक दुस्मानाक ताची शिकोवण आमची करून घेवची. आदाम आनी एवेक जाल्लें तेंच. देवान शिकयल्ली एक शिकोवण आसली, मागीर थंयसर दुस्मान थंय आयलो. ताणी देवान शिकयल्ली शिकोवण विसरून दुस्मानान शिकयल्लें तें स्विकार केलें. ताच्या उपरांत कितें जालें आमी जाणाव. आनी निमाणें आमी सगळी आदामाच्या भितरच आसल्या निमती तें अविधेय जावचो स्वभाव, पातकाचो स्वभाव आमकां हर एकल्याक आयलो. एका बियाच्या रुपार आदामाच्या भितर हांव आनी तुमी आनी मुखार जल्मोवची भुरगीं सगळीं ताच्या भितर आसलीं. देखून केरळा आदाम अविधेय जालो. त्या अविधेयपणा वा पातकाचो स्वभाव सगळ्या मनशा कुळाक आनी मुखार जल्मोवच्या पिळगेक तो पाचार जालो. पूण दुसरो आदाम वा जेजू क्रिस्त म्हणलो आयलो, ताणें खंयच्याय विशयांत देवाक तो अविधेय जायनासतना कितें आदामच्या अविधेयपणा वरवीं आमचेर आयिल्ली ख्यास्त ती ताणें ताचेर काडून उडयली. आनी त्या खातीर ताका इतलें मोल दिवचें पडलें की ताच्या जिवाचें बलिदान खुर्सार भेटयचें पडलें. ताणें पातकां बोगसिलीं म्हूण तोंडान सांगलें मात न्ही, ताका फारीकपण दिवंक आसलें तेंच ताणें ताच्या जिवाचें बलिदान खुर्सार भेटयल्लें जावन आसा. हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदानाच्या संभ्रमा वेळार तेंच आमी चलयता. ताका सांगलें म्हळें जेजून भेटयल्लें ताच्या जिवाचें बलिदान आमकां संभ्रम, आमच्या जिणेचो संभ्रमूच हो जावन आसा. केरळा आमी जेजून खुर्सार भेटयल्या बलिदानाचो उगडास काडटा तो एक आमकां संभ्रम जावंक पावता. देखून जेजून म्हणलें हें म्हज्या उडासा करात म्हण. जेजू तूं इतलो आमचो मोग केलाय. एक सवाल म्हाका आनी तुमकां उदेचे, जेजू कित्या खातीर तुवें इतलो म्हजो मोग केलोय? वा देवाक आमी एक सवाल घालचे, देवा कित्या खातीर तुवें तुज्या पुताक म्हजे खातीर बली भेटयलोय? तुजो मोग तो म्हाका वर्णूंकूच जायना म्हणल्या बरी एक बोगाप आमकां येजय, एक सवाल आमकां येजय मोगाच्या भावा भयणीन. देखून एफेसकारांक बरयलें पत्र पयलो अध्याय तुमी वाचशात जाल्यार तें आमी पळयता. हरसिल 3री वळ तावन आमी वाचता. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ता सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. आमी सगळीं आशिर्वादां होगडावन घेतिल्लीं, सगळीं आशिर्वादां आदामच्या अविधेयपणा वरवीं होगडावन घेतिल्लीं परसां आमी जाल्ल्या. पूण जेजू क्रिस्ताक आमी सत्मानलेल्या वरवीं क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आमकां आसचें, आमकां सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून देवान आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. म्हळ्यार हर एकी जेजूचें आमचें जालां. जेजून देवाक विधेय जावन कितें मुकूट जोडलो गी, कितें ताणें पदवी जोडली की तीच आमची जाल्या. कित्याक जेजू आमच्या बदलेक कुर्सार मेल्लो जावन आसा. इंग्लिशान म्हणटात सबस्टिट्यूट. जीजस बिकेम एन सबस्टिट्यूट फॉर मी एंड फॉर अस म्हणल्यार बरी. म्हळ्यार म्हज्या बदलेक सुलाबेन आमी समजूनशें जाल्यार आमी पळयता एका वाटेर सदां वयचें एक बस जावं पुरो खंयचेय एका नांवाचें सदां वता इतल्या 7 वरार. आज तें ना जाल्यार त्या दिसा एक दुसरेंत बस येता. बस येता आसतना त्या बसार एक बोर्ड घालतात बदली गागी म्हणून, बदलेक. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूक पळयता आसतना म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक बोगा जाय म्हज्या बदलेक जेजू कुर्सार घालता. हांवें आसा जें आसलें तें, तुमी आसा जें आसलें, हांवें आसा जें आसलें, आज तो तें आसा. आज म्हळ्यार आज न्ही, त्या दिसा तो तें कित्याक कळ्ळो म्हळ्यार गे आमच्या बदलेक. ताणें मनशा कुळाचेर आसले हर एक शिराप ताचेर घेतले. गालातकारांक बरयल्लो पत्र 3रो अध्याय 13वी वळ म्हणटा आमचे पासून शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या सर्व शिरापांतलें सोडयल्यान. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कुर्सार उमकळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावन.
हे पवित्र पुस्तकान बरोवन गेला जाल्यारय थोड्या पटी आमकां दुबाव भोगता आमच्या कुटुंबान शिराप आसा म्हणून. थोडे शिकोवणदार येवन 25,000 50,000 म्हाका दिया हांव तुमच्या कुटुंबांतलो शिराप काडटा म्हणून सांगतात. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांची वळख म्हाका ना जाल्यार हांव आज हांगा येवन मागोवंक पुरो देवा म्हज्या कुटुंबांतलो शिराप काड. देव म्हणटा शिराप काडला म्हूण पवित्र पुस्तकान बरयलां. तुजो शिराप म्हज्या पुताचेर हांवें घालन ताका कुर्सार बली भेटयल्ली आनी तूं म्हजेर येवन म्हज्या कुटुंबांतलो शिराप काड म्हणटाय गी. वा कोणाकी शिकोवणदार सूख शिकोवणदाराचें आयकोन तुमगे शिराप आसा म्हूण तूं फात येताय गे म्हणटा. आमचे पासत शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या सर शिरापांतलें सोडयलां. पवित्र पुस्तक कोणाक कुर्सार मारचें आसलें मोगाच्या भावा भयणीनो शिराप पडलेल्यांक लुडकारांक खुनीकारांक सोरांक तो म्हजो जागो जेजून ताचेर घेतलो. अशें जायतीं सतां पवित्र पुस्तकान बरयल्लीं आसात. आनी जर तर ती म्हाका कळ्ळी जाल्यार एक सुडका जोडलेलें जिवीत हांव जियोंक जाता. देखूनच जुवोसो वांजेल 8 अध्याय 31 आनी 32 वळ तुमी वाचल्यार कळटा. जेजू म्हणटा आपणाक सतमंतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीच जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात 7 तुमकां सुडका दितले. जेजून आमचे खातीर सक्कडी कर्ण संपयला. एफेसकारांक बरयलें पत्र पयलो अध्याय 7वी आनी 8वी वळ वाचल्यार क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां आमच्या पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां. बेश्टेंत मेळोना. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां आमच्या पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां. आमकां सोडवण लाभल्या. आमकां सोडवण लाभल्या. लाभतेली म्हणोना बोगसाणें मेळटलें म्हणोना. बोगसाणें मेळ्ळां म्हणून हांवें कशेंय पातकान जियेवत म्हणून अर्थ न्ही. म्हज्या पातकां आनी मुखार करच्या पातकांकी आनी मुखार जल्मोवच्या पिळगेन करच्या पातकांकी जेजून कुर्सार बली भेटयल्या ती पातकां ताचेर ताणें घेतल्यांत. त्या बोगसाणेचेर म्हाका पातयेणी आसूंक जाय आनी हातूंत 2 विशय भायर येवंक जाय. एक म्हाका देवा जेजून बोगसिला म्हणली पातयेणी. दुसरें आनी कोणेय म्हजे विरोध पाता केल्यार ताका बोगसिनासतना बिलकूल हांवें रावोंक नजो म्हणलो विशय हातूंत म्हाका स्पश्ट जाय. कित्याक जेजून कोरोडांनी देवें आसल्या म्हाका म्हजी पातकां ताचेर घेवन ताणें म्हाका बोगसाणें दिलां. हांवें पेल्याक बोगसूंक आसा. ना बोगसाणें आसा जाल्यार जेजूच्या बोगसाण्याचेर म्हाका पातयेणी ना म्हणून. आनी ना जेजूचें बोगसाणें आपणायनातलो व्यक्ती सर्गार वचूंक शकना. उडास दोरा. जेजून देखूनच पेद्रूक जेजून म्हणलें हांव तुजे पांय धुयना जाल्यार तुका म्हज्या राजांत जागो आसचो ना म्हणून. म्हळ्यार जेजून म्हाका नितळ केल्ल्या शिवाय ताणें म्हजी पातकां बोगसिल्ल्यान म्हणली पातयेणी म्हाका नान जाल्यार हांवें सर्गार वचूंक असाध्य मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी पेल्याक जर तर हांव बोगसिना जाल्यार जेजून म्हाका बोगसिल्ल्या त्या संगतीचेर हांव पातयेणी दवरना म्हूण जालें आनी जेजूच्या की व्हरतो हांव म्हूण जालें. तशें जावंक बिलकूल सादिना. देखून जेजून म्हाका बोगसिलां. देवान जेजू मुखार म्हाका बोगसिलां म्हणली पातयेणी. दुसरें हेरांक हांवें बोगसूंचो कायदो म्हाका आसा म्हणलें हांवें उडास दवरचें. देखून कोलोसाकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 13वी वळ म्हणटा कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेले अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें कुर्सार खिळावन नाश केलें. कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेले अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें कुर्सार खिळावन ताणें नाश केलें. थोड्यांक दसूंक पुरो हांवें 25 वर्सां पयलीं एक सूख ती बोगसाणें मेळ्ळी आगी ना आगी. कुंभसारान पयलें सांगिल्लें परतून सांगचें हें पुरा सवय थोड्यांक आसा जावंक पुरो. देवाच्या बोगसाण्याचेर पातयेणी नातुल्लो अशें करता. ताका एक अंतस्करणाची कांतवणी. सूख केल्यार मानून घे परतून केलाय जाल्यार ना म्हणून हांव सांगना. पूण केल्लें परतून सांगचें बोगसाणें मेळ्ळां गी ना गी म्हणली एक कांतवणी तर जेजून कुर्सार भेटयल्ल्या बलिदानाचेर म्हाका पातयेणी ना म्हणून जाता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी भागी जावन आसा. आमच्या बदलेक जेजू कुर्सार मेलो आनी कुर्सार मारचें कोणाक म्हणून पोरण्या सोल्यान बरयल्लें तें सर बरयलां. गालातकारांक 3:13 पवित्र पुस्तकीच बरोवन आसा कुर्सार उमकळटलो हरी एकलो शिराप पडलोलो. देवाचो पूत शिराप पडलोलो जाला. जेजू क्रिस्त शिराप पडलोलो जालो. कित्याक म्हजे खातीर तुजे खातीर आमचे खातीर. तर मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आमचो सबस्टिट्यूट आमच्या बदले कुर्सार मेल्लो जावन आसा. तो सुकोवन गेल्ल्या आमकां सोदून आयिल्लो जावन आसा. बरो गवळी जावन आसा. आमी एकल्यानी आमी नाश जायनाचे म्हणून ती बापाची खुशी ती जारी करूंक तो आयिल्लो. देखून जेजून म्हळ्यार हांव आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही बापाची खुशी कितें गी म्हळ्यार ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बगर हर एकल्यांक सस्नीक जिवीत मेळा जाय. तीच बापाची खुशी तीच करूंक हांव आयला तेंच ताणें केलें. हें
मनीस जाल्यार हर एकल्यानी मानून घेवंक आसा तांचो जात कात ना तूं मनीस घे तर तुवें क्रिस्ताक सत मानूंक जाय तूं मनीस म्हूण तुका भोगता घे दादलो स्त्री सोडल्यार दुसरें कांय ना मनीस म्हणलो मात्र आसूं तातूंत दोन ग्रूप म्हळ्यार दादलो आनी स्त्री मात्र ही जात कात म्हळ्यार आमी केल्या आनी जाती मदें हजार पंगड आमी केल्यात पूण दादलो आनी स्त्री हें सोडल्यार दुसरें कांयच ना हाणें हर एकल्यानी क्रिस्ताक म्हजो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आसा देखून जो हांव रोमाकारांत बरयलें पत्र 10 अध्याय 9 वळ म्हणटा जेजूस सोमी कोण जेजूस सोमी सोडवणदार देव म्हजो म्हणून मानून घेता ताका तारण मेळटलें हर एकल्यानी जेजूस म्हजो सोमी म्हळ्यार धनी सर्वस्व म्हजें जेजू म्हणून मानून घेवंक आसा आनी देव तोच म्हजो खरो देव आनी सोडवणदार जेजूनच म्हजी सोडवण केल्ली हें सत हर एकल्यानी तोंडांत उसारूंक आसा काळजांत हांव सत मानूंक आसा हें जावन आसा आमी दिसपट्टे करूंक आसलें काम मोगाच्या भाव भयणीनो तर आमी उडास दवरया सांता भक्तां लागीं आमी येता आसतना जेजून कितें केलां तें आमी परत म्हाका दी म्हूण थोडे फावटी आमी सांगता पूण कितें देव जेजून म्हाका दिलां तें म्हाका पयलें कळीत आसूंक जाय देव म्हणटा म्हज्या पुता मुखार सगळें हांवें तुका दिलां तुवें मागणें करूंक आसा निरंतरी करूंक आसा पूण कशें जेजून तुका कितें केलां म्हळ्यार त्या खातीर अर्गां दिवचें मागणें म्हूण हर एकल्यानी देखून तेसलोनिकारांत बरयलें पयलें पत्र 5 अध्याय 16, 17, 18 वळ वाचल्यार तुमकां कळटा सदांच कुशाल बरी जाया कळनासतना मागा हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करा तेन्ना तुमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें म्हणजे देवाची समाधान तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान सबीत राखतली म्हणून कळनासतना मागा सदांच कुशाल बरी जाया सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया मागणें करूंकूच आसा पूण कसलें अर्गां मागणें कित्याक तितलें देवान जेजू क्रिस्ता मुखांत आमचे खातीर गेला धर्मदूत सांत भक्त सक्कडी त्या देवाचो मोग तो जाणा जावन तो मोग तांच्या जिणेंत अनुभव करून पेल्याक वांटूंक त्याच जेजूक पेल्याक दिवंक वाव उरलेले जावन आसात तांचे पैकी जूद तादेव एकलो जावन आसा आमी सांताक मान करता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो जर तर तांची देख आमी घेवंक फुडें सरना कांयच फायदो ना आमी चिंतचे नाका हांव कळनासतना पूण शेताक वेता कळनासतना नवेना कळनासतना भाग घेता तांतू संतोश पावचे नाका पूण कितें तरी तांच्या जिणेंत आसली बरी देख हांवें घेतली गी तांणी कसो क्रिस्ताचो मोग केलो पाटलाव केलो ती देख हांवें घेतल्या गी म्हणल्यार सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय तर मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया आदवेंत काळार आमी आसा जेजू निजायकी येवचो काळ चड पयस ना उडास दवरा जेजू निजायकी परत येवचो वेळ पयस ना लागींच आसा देखून देवाचे उतार म्हणटा देखून ह्या संवसाराच्या राटावळीन आमाल पिवण्यांत आनी फेस्तां मारच्यांत आनी संवसाराच्या राटावळींत तुमकांच बुडोवन दवरिनाकात तो केदाळा येता खंयच्या घडये येता कोणूच नेणा जाल्ल्यान हर एका घडये जेजूक स्वागत करूंक हांवें आयतो आसूंक जाय 2025 वर्सांचो जुबलेव क्रिस्ता जेजूच्या जल्माचो आचरण करूंक आमी आयती जाल्या तितली वर्सां संपलीं आनी की त्या जेजूक हांवें समजो ना जाल्यार त्या जेजून म्हज्या खातीर कितें केलां म्हणलें म्हाका कळीत ना जाल्यार त्या जेजू खातीर हांव अर्गां दितेच ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो उपरांत आमकां तें मारोग पडटलें देखून पयल्यान पयलें जेजून म्हजे खातीर कितें केलां म्हणलें आमी समजून घेवया त्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया जेजूकय आमी अर्गां दिवया तिनच उतरां आमच्या तोंडांत आमी उसारया ताका वेळ पळोवंक ना जागो पळोवंक ना आनी खंयचो काळ म्हूण पळोवंक ना निरंतरी आमच्या तोंडांत तावन अर्गां मागणें वळत जंय काळजांत तावन आमी तें सतमानी जंय आनी आमच्या तोंडांत तावन तीं वळत जंय तशें जायचें जाल्यार जेजू विशांत आनी चड आनी चड आमी जाणवाय जोडूंक आसा तें आमी उडास दवरया तर आज आमी संभ्रमचें एवकारिस्ताचें बलिदान आमकां आदाराचें जावं आनी जेजूक एवकारिस्तांतल्या आराधन करूंक आमी उपरांत वता आसतना खऱ्या आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करी जंय म्हणून समार्याच्या स्त्रीक जेजून सांगलें जो असो वांजेल 4 अध्याय 26 वळ म्हणटा खऱ्या आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान देवाक तें तसले आराधक बापाक जाय म्हूण थंयसर बरोवन घाला आमी
स्वताचें उतार घेवन देवाक आराधन घेवचें करीचें आत्म्यांत हांव म्हळ्यार आमच्या 5 सेन्स नॉलेज हांव म्हज्या दोळ्यांक कितें दिसता म्हाका कितें समजता तशें आमी देवाक आराधन करूंक जायना आत्म्यांत हांव म्हळ्यार हांवें तें म्हाका कितें समजना जाल्यार भावार्थान हांवें जेजून म्हजे खातीर केल्लें मानून घेवन तें हांवें परगट उसारन ताका हांवें आराधन करीचें तें आराधन ताका मानचें तसलें जावन आसा ताकाय आमी आयती जावया आनी येवकारिस्तंतलो जेजू ताका सेवता आसतना एक वर्तें भाग आमकां देवान फावो केला जेजूचे मांस आनी रगार सेवचें म्हणलें आमी जाणा जावया कोणाचेरय आमकां राग द्वेश मोसोर आसा आनी कुमसार जालो देखून बोगसाणें मेळ्ळें आनी परतून हांवें आनी एका कुमसाराक तयाराय करूंक आसा देखून परतून रागार जियोंक आसा ना बोगसाण्यान जियोंक आसा म्हूण तसलें चिंताप खोटें चिंताप आमकां नाका सगळ्यांक बोगसून फावो त्या रितीन येवकारिस्त सेवंक आमकां आमी आयती करया. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. म्हज्या भावा भयणीनो आमी संभ्रमचें हें येवकारिस्ताचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्या पयशेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरोन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगात वारयलें. तीच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां कृपा आनी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतांव, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक खराराचें हें रगात, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दीन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्या प्रिथिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिथिमगान वाडय. पुन्हा जुवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव कामरिये देवाचे माय सांगाता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दमदतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां बापा लागीं अशें मागा म्हूण शिकयल्लें, तेंच मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाकाय, पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोग असो बोगसाण असो एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू आमच्या बदलेक कुसार उमकळलो आनी मरणाचो नाश करून जैते वन जावन बापाच्या उजव्या कुशी बसोन आमचे खातीर सदांच विनाती करचो. आमकां राखोन आसचो आनी आमी हर एकल्यांनी त्याच बापाच्या घरा येवन पावो जाय म्हणलो एकच इरादो घेवन आसचो. ही जावन आसा देवाची शेळी. संवसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण लाभली सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचे पाप म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुये काळजा तुये बिडार करून तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये लागिये तू वेगिये. तू जावन आसाय उजवा काळोख पयस धांवडावचो. मोरना काळोख निरा आमा जिवीत लाभोसो. उजवाड फांकय जिवीत लाभय सगी निवासाक पावय. उजवाड फांकय जिवीत लाभय सगी निवासाक पावय. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा भाग्यवंत जुदता देवाच्या जैतेवंत मरणा पासत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतू घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्त आमी बसया. मोगाल भवन आनी भयणीनो परत एक फावटी सांजूद उतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां हर एकल्याक हांव स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा सकाळीं पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस नोवेन आनी सक्रमेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 तावन कुमसारां सवाय 10 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रमेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री भुरग्या पिड्याक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. थंय घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची तेसावां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान दिवची. कावन्सिलींग तशेंच इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें आनी तशेंच आयच्या दिसांनी थोडो वेळ मेळोवंक अवकाश आसा. पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता.
तुमकां कितेंय दिवंक मन आसा फुलवा फुलाची पाकळी ऑफिसान तुमी दिवची मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता देखून तुमच्या घरांनी जल्मादीस जुबले कुमगार काजारां असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंताळाचो उगडास करा त्या लेकार जेवणाक आदार दिया सर भक्तीक हांव तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश तरान तुमचे खातीर मागतले हांव मूडबिद्रे आळवस होमिओपॅथीक हॉस्पिटलाची नर्स आनी दाक्तरां हांगासर आसात आमच्या आश्रयाच्या बिल्डिंगान क्लासरुमान तरी करून तांकां मेळोवन तसो फायदो जोडूंक तुमकां अवकाश आसा आज जेवणाक दान दिल्लीं नांव नाका म्हूण एक दानी ल्हान फुलवाडो आयच्या दिसाचें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां तशेंच प्रिसिला क्रास्ता बचबे जर तर हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवचें मानाची वात घेवची आमचो आयचो प्रधान याजक बाब ऑस्टीन फर्नांडीस तुमी ही वात दिवन मान करचे म्हूण उपकार मागता दान दिल्ल्या सर्व दानी स्वामी उपकार वावरता आनी प्रत्येक जावन वाद दिल्ल्या बाब ऑस्टीन तुमकांय देव बरें करूं आज जेवण तयार केलां नित्यादार वाड्याकारांनी सक्कड आमी दिबेर पडया मोगाचें न्हू सांजूद उतात देवाच्या मानाक नवेन आतां आमी चलोवन वरया Patrum Sanzuta Deva आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बघेव जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जुवानपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनाती करता सांजूद देवानी हेरसान बघ प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी बात आता आमी सांगता मागया सोम्या जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाका दिसा आमी उगडास करता बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदान वरवीं देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनी देवाक मानवातात जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां करसो आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देय देवासो आनी पेल्यासो करो मोग वाडय आतां आमी बघेन जुदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता येजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजूद देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बघेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवणदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची स्वार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्या सोदो केरिती शारुती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवचो न्ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां सर आमी बसया मोगाचे न्हू सभा जणांनी आयच्या दिसा हांगासर गरजो दान दिल्यात इंधनची मागणी काळजाचे अत्रे गांव आतां वाचून सांगतना
जर तर तुमची मागणी त्या सवांगसर आसा जाल्यार तुमी ती उबान दिवन मागा मोगाचें न्हू नाजाल्यार तुमच्या खालसा मनान कितें मागणी त्या सवांग घेवन ह्या पवित्र थळाक हांगासर आयल्यात ह्या घडये सक्कट तुमची मागणी सांजूद ताच देवा मारी पाद ताच्या मजतीन सुमयाच्या पांयान तळ समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया त्या जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक करपा मेळच्या खातीर 7 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर एकल्याचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर 12 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 8 जाणांक भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर 14 कुटुंबांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर तेगांचो बावळो गुण जावच्या खातीर एकल्याक घोव बायले मदें समाधान आसच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर तेगा जाणांक वायट सवय सोडून बरी जिणी जीव करपा मेळच्या खातीर 14 गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावच्या खातीर 6 जाणांची एलर्जी शेळ गुण जावच्या खातीर 18 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर 9 जाणांक परगांवाचे विजा फावो जावच्या खातीर 14 पेंगडाची आनी फाटीची दूख संपून गुण जावच्या खातीर एकल्याच्या दोळ्याच्या शिरेंत रगत ब्लॉक जाल्लें गुण जावच्या खातीर एकल्याचे पायल्स पिडा संपून गुण जावच्या खातीर एकल्याच्या पांयांच्या गांठीची दूख आनी शेळीची पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याक इंटरव्यूंत पास जावंक आनी विजा मेळच्या खातीर एकल्याक बिल्डरान केल्ल्या अन्यायाचो सुटका मेळच्या खातीर तेगांक कोर्ट केजीन जीक मेळच्या खातीर 5 जाणांक एग्जामान बरें शिकोवन पास जावची कृपा मेळच्या खातीर 8 जाणां शिकोवन बरी मौत आनी जानवाय पावो जावच्या खातीर तेगांक रीण फारीक करून कृपा मेळच्या खातीर 2 आमाल पिवण येता सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक मोबायलांत पयस रावंकची कृपा मेळच्या खातीर एकल्याक बिझनेस बऱ्यान चलच्या खातीर आनी 30 आनी 2 जाणांनी प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू हाच्या सांगाता इतर त्या सवां जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक एका कुटुंबाच्यानी विचारला एका स्त्रियेचे पायल्स ऑपरेशन बऱ्यान जावचे खातीर मागोवंक सांगला तिच्या खातीर ज्या भलायके खातीर आमी मागया सावियो रोड्रिगस म्हणलो एक तरणाटो विजिटींग विजाचेर दुबय गेला ताका बरें काम मेळो ना आजुनी थंयसर तो ट्राय करना आसा एक बरें काम मेळचे खातीर सांजूद तादेव सुमया कडेन विशेश विनंती करून म्हणून आमी मागया तशेंच एका स्त्रिये तिचें घराचें काम सुरू केलां तें पंथा पावोवची कृपा तिका मेळच्या खातीर आनी तिका गरजेची आर्थीक कुमोक विविध मनशां जावन लाभच्या खातीर तिणें मागोवंक सांगलां तशें तिच्या खालसा मनांत आसलें पयस वेच्या खातीर तिणें मागोवंक सांगलां त्या स्त्रिये खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आनी एका कुटुंबांत एका तरणाट्याक परगांवांक वचूंक ट्राय करना आसा ती विजा मेळच्या त्या स्त्रियेक त्या कुटुंबाच्या परगांवाची विजा बेगीन मेळच्या खातीर त्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या तरणाट्याक शिकोवंक बरी मौत करपा मेळच्या खातीर ती त्या सवां आमी दवरया आनी एका दादल्याक ताच्या कामान प्रमोशन मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला त्या तर दादल्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू एका कुटुंबाक वस्ती करूंक एका बरें कुटुंबाक एक घर जागो फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया तशेंच आनी एका कुटुंबान त्या कुटुंबाच्या सक्कड सान्यां खातीर मलगडी आवय आसा आनी तशें भाव भयणीक बरें काम बरी भलायकी बरेंपण त्या कुटुंबान वालचे खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला त्या सगळ्या कुटुंबा खातीर त्या कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आज आमी विशेश तरान तशेंच त्या कुटुंबांतल्या एका तरणाट्याक एक बरी सैरीक जावन एक बरें लग्नाचें जिवी जिवोवचें भाग फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला ही सक्कड मागणी ह्या घडये सांजूद तात देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा सुमयाच्या पांयां तळ ह्या घडये समर्पण करून आमी मागया Aradan tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya Jesu. Mahima tuka sumya Jesu. Stuti tuka sumya Jesu. Naman tuka sumya Jesu. Jai Jai tuka sumya Jesu. Pranipa tuka sumya Jesu. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मोगळा सुमयान जेजू आज संजूद देवाच्या मजतीन आमचे भाव बहिणी ताची सक्कड त्या सवा मागणी तुझ्या पांयां तळ समर्पण करता तुझी मजत तांकां दी तुझी काकूल तांच्या जिवितान वाळय तुझ्या कुशेपरपणे कितें बरें तांकां लाभय सोमया आनी त्या मारिबा तुझी पदवी महिमा तांच्या जिवितान बरकत जावं दी तांच्या कुडीक भलायकी मदीक समाधान संतोष आनी तांणी आशिल्लें बरेंपण तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबा जिवितान तांकां भावय
लाभय आणि त्या मारी तांचे वजे हाळू कर तांचे घस हाळू कर तुजो सांगात तांकां निरंतरी दीस सोमिया टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus grant their heartfelt desires be with them Lord Jesus be with them Lord Jesus आपण सोमिया तुझे दैविक सगत गाकोल याकडे वाळई सोमिया त्यांच्या जीवितान त्यांच्या कुटुंबात बरेपण तांकां लाभय सोमिया bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Lord Jesus bless them bless them bless them bless them Lord Jesus आपण सोमिया बरे कर सोमिया तुझी दैविक सगत वाळई गुरपा वाळई बरेपण दी सोमिया तनी मागले उपकार तांकां जोत दी सोमिया तुझी दैविक सगत पदवी तांकां दाखय सोमिया हरदान तुका सोमिया जेजो थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी एडोर यू लॉर्ड जीसस वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस हर का तुका सोमिया जेजो थैंक यू लॉर्ड जीसस praise the Lord praise the Lord hallelujah hallelujah दिमिया मिगालिया मुझ्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोळोक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवस दिवचे खेरी तेणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची खोटसाण हांव तुका भेटयता तुझ्या मोवाळ माईपासी नवातिकी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडापातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभलेल्या सक्कड बरेपणा खातीर आत्मीक बरेपणा खातीर कुडीच्या बरीपणा खातीर मोतीच्या बरेपणा खातीर सामाजीक बरेपणा खातीर आर्थीक बरेपणा खातीर सक्कड बरेपणा खातीर सोमिया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाचो उपकार आमी आठवया सांजूद देवाच्या मजतीन लाभलेलें हें बरेपण आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू एकल्याच्या जिबेचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर तो अर्गां दिता 8 जणांक बऱ्या काम भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 9 काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता 6 जाणां बरी भलायकी भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दितात 9 बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी एक भाऊ बरें काम भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी 8 जाणां तांणी मागलो विशेष उपकार तांच्या जिवितान लाभल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता तांचे संगत मेळोन आमी देवाक अर्गां दिवया देवाचो उपकार आठवया देवाची स्तुती आमी गावया मोगाचें न्हू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आमचे प्रार्थने सोमिया सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थने सोमिया सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या डाक्टरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सोमिया सर्वेस्वरा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सोमिया सर्वेस्वरा तुज्या मनयारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सोमिया सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थने सोमिया सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेलींची ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सोमिया मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावते काम नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सोमिया दयाळ बापा भोवती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सोमिया सर्वेस्वरा भुरग्याचे देणें आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव ताच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सोमिया सर्वेस्वरा आज संवसारार ह्युमन रायट्स डे आचरण करचे ह्या संदर्भार
मुळाव्या मनशाक राखोन व्हरच्याक गज असल्या मनशाक मते उजवार दे हरी एकल्याक ह्या संवसारात जियोवचे हक्क आसा तसो भावार्थ प्रगट करचे हक्क आसा ही मुळावी हक्क ह्या संवसारांत तांकां लाभली ती सांबाळूंक बऱ्या मनाच्या मनशांक मते उजवार दी सरकारांक उजवार दी आनी त्या दिशेन वावर करूंक करपा दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा झुजाची मोडां वा झूज चलून आसच्या त्या देशांचे तुजी दाल दिश घाल युक्रेन आनी रशिया मदले तशेंच सिरियांत इस्रायल इराण आनी पॅलेस्टिना त्या जाग्यांनी चलून आसचे झुजू वा झुजाची मोडां सकड नितळ कर शांती समाधान त्या सुवातांनी राज जावन दी म्हणून आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा ह्या पवित्र ताळा घेवन ज्या सर भक्तीकांक तुज्या पांयान ताळ समर्पण करता तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद आवत प्रत्येक जण ह्या पवित्र ताळार विविध रितींनी दान दिवच्या हरी एका दानीक बेसावांनी बर तांच्या कुटुंबाक बेसावांनी बर आनी तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हणून आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुमया मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एका गुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका मिलो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुका ज्या कोणात आसता आस्कार उस्का आसून आमी तुका रुदान करता तो आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परते आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदेम पॉल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मगळे दुलोबी औंकारे मरिये बघेवन ती देवाची मामोत्सव विनाती का क्रिस्ताच्या बसण्या कमी भरूंची खाती पिडेस्तांक खातीर मागणे पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक आमी समर्पण करया त्रिएक देवाची कृपा तांच्या कुडीन वाळोवन दिवन मागया आनी त्रिएक देवाक महिमा दिवन सांगात आमी म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्या आस्पता जेजो क्रिस्त आमकां सोडका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाचे एकल्या आस्पता कित्याक तूं आमच्या अस्कद मनशा जैम घेवचे दितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी गोश्टांच्या तुज्या साखर आनी साखरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या भावार्थ्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजोणी आनी माना भेद पयस करून एकामेका काळजात तावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वावटी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून भोगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगातार राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोव दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यान आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमचे रक्षण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन
आनी सरपोदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाचनो आता मुकलो वेळ आराधनान करसूनचो तरी सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया आनी गवया गीत. ये देवा बापा तू सर्गीचा सर पडून तुका नामान करता. ये देवा बापा तू सर्गीचा सर पडून तुका नामान करता. आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित. आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीचा सर पडून तुका नामान करता. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीचा सर पडून तुका नामान करता. आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित. आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीचा सर पडून तुका नामान करता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीचा सर पडून तुका नामान करता. आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित. आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित. हालेलुया 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 आमच्या सोडवणदारा मुखार आमी आसा. रूप उंड्याचें भावार्थान पळयत आसतना खरो सोमी जेजू क्रिस्त सोडवणदार. कुडीच्या दोळ्यांक उंड्याचें रूप जाल्यार भावार्थाच्या दोळ्यांक
स्वामी जेजू क्रिस्त सोडवणदार आमचो सोडवण केल्लो आमचे खातीर कुर्सार मेल्लो आमचे शिराप ताचेर घेतलो आमची पिडा शिडा रोग ताचेर घेतलो आमच्या पातकांची शिक्षा ताचेर घेतलो आमकां आमचें मरण ताचेर घेवन मरणाचेर जैतेवन जावन आमच्या मरणाचो नाश केलो आमकां सैतानाच्या पासांतलो सोडयलो सैतानान आमचे तावन कितें सकट सोरून व्हेलें लुटून व्हेलें तें परत आमकां पाटी मेळ अशें केल्लो आमच्या बदलेक कुर्सार मेल्लो आमचो सोमी सोडवणदार जेजू क्रिस्त हाचे मुखांतर मात्र मनशा कुळाक सोडवण ताका वळखाल्ली आमी भागी जावन आसा हाचे की वर्तें भाग मनशान जोडये जाल्लें खंयचेंच ना मोगाच्या भावा भयणीन एकच जेजूक वळखोवचें हाचे की वर्तें भाग कोणेय मनशान केदनाय आनी मुखारी येदोळी आज जोडूंक ना साध्य ना हेंच वर्तें भाग जेजूक वळखोवचें आनी सोडवण आपणावची जेजूक वळखोवचें आनी देवाचो भुरगो जावचें भुरगें जावचें जेजूक वळखोवचें आनी ताची भाव भयणी जावचें जेजूक वळखोवचें आनी सर्गीच्या राजान सस्नाक जियोवचें भाग आपणावचें जेजूक वळखोवचें आनी खऱ्या देवाक वळखोवचें हेंच अती वर्तें भाग आनी तें भाग आमचें जालां तें भाग आमचें जालां देखून आमी काळजांत देवाक अर्गां दिवया सक्कड आमचें मेळेपण राग द्वेश मोसोर आनी की आसा जाल्यार पयस करया खंयच्याय रितीचें मेळेपण राग द्वेश मोसोर हागे ना बोगसाणें हें सक्कड आमी खाण उडोवया मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू तुजे मुखार येता आसतना हें खंयचेंय म्हाका नाका आनी उपरांती नाका ससनाच्या ससनाक हें म्हाका नाका कित्याक तें तुवें कुर्सार सक्कडी तें कुर्सार तूं मरता आसतना सक्कडी तें खाण उडयलाय परत तें म्हजें तें हांव दवर न्हू सैतानाचो गुलाम जावंक म्हाका खुशी ना तुवें म्हाका येदोळ सोडयलाय असल्या वायटांत हांव परतून त्या दुकराच्या स्वभावान भरलोलो जावन त्या केदांत चिखलांत लोळोंक म्हाका खुशी ना देखून जेजू तुवें म्हाका तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ शुद्ध निर्मळ केलाय म्हजे अपराधाचें लेखपत्र खुर्सार खिळोवन तुवें नाश केलाय म्हाका म्हजेर पडाजे जाल्लो तो शिराप तुवें घेवन तो नाश केलाय हांवें ससनाच्या ससनाक मोरा जाय आसलें म्हळ्यार दुस्माना सांगाता जिये जाय आसलें हेम कोणान जिये जाय आसलें तें तुवें म्हजे हांव काडून उडयलाय आनी तुजे सांगाता बापा सांगाता पवित्र आत्म्या सांगाता त्रिएक देवा सांगाता जियोवचे भाग तुवें म्हाका फावो केलाय म्हज्या बदलेक पातकाची बली जाल्ल्या जेजू हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दिता तुजो मोग ह्या घडी हांव नियाळटा आनी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जेजू कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला देखून जेजू ते आमी बापाक पळयता हांव गेल्यार तुमच्या बऱ्याक पडटलें हांव गेल्या शिवाय तुमकां मजतदार येवचो ना हांव मजतदाराक पवित्र आत्म्या धाडटलो तो स्वता आत्मो येवन तुमकां संपूर्ण स्वता करून पायतलो देवा बापाची पवित्र आत्म्याची वळख करून दिल्लो वस्तू जेजू क्रिस्त मोनी जाल्लो देव देवाचो एकलोच पोत मनशा कुळाचो सोडवणदार ताच्या हजारपणांत आमी आसा केदें वर्तें भाग ताचें उतार नियाळता आसतना तो आमचें थंय आसा एवकारिस्तांत आमचे मुखार तो आसा आमचे थंय तो आसा मोगान जियेत आसतना आमचे थंय तो आसा देवाच्या उतरान बरयलां तुमच्या भितर जियेता तो क्रिस्तूच तुमच्या महिमेचो बरवसो जेजू आमचे भितर जियेवन आसा केदें वर्तें भाग मोगाच्या भाव भयणीनो निजा देवाक वळखुचें ताका वळखनातले निर्भागी कितले आसात
तांकांय ह्याच जेजूची वळख हांवें दिवंक आसा. तांणी वळखूंकूच आसा क्रिस्ताक. कोणी तो जावं सोडवण केल्ली जेजून मात. पातकांचे बोगसण्या खातीर कुसार बली भेटयल्ली जेजून मात्र मनीस जाल्यार हर एकल्यानी ताका वळखूंक आसा. हें भाग हर एकल्या फावो जाल्ल्याक देवाक आमी आर्गां दिवया. हें फावो जाला म्हूण आमी पातयेवया. कित्याक कोणाक कितें फावो जावंक ना जाल्यार ताजो तो नाश जालो. जेजू म्हणटा बापान म्हज्या हातीन दिल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. बगात तांकां हांवें सशणीक जिवी दिसय. तीच म्हज्या बापाची खुशी. ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. हीच म्हज्या बापाची खुशी म्हूण जेजू सांगता. कोणेय नाश जावचें जेजूक देवाक नाका. जेजूक बिलकूल नाका. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूक वळखून बचावया आमी जोडल्या जाल्यार ताका वळखनातल्यांक आमच्या मुखांतर ताका आमी कळीत करया. ताची वळख आमी दिवया. नातालाचें फेस्त दावन आयलें. देवान आपल्या एकल्या सुपुताक आमकां दिल्लो तो संभ्रम सोलोवचें फेस्त. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की आपल्या एकल्या सुपुताक ओपून दिलो. तो संभ्रम सोलोवचें फेस्त नातालांचें. कोणातय आमकां राग द्वेश आसा, उलोवणें ना, बोगसणें ना, तांचो उडास आमी काडया. कोणी पिडेस आसल्यार उडास करा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायती तेसांवां ह्या बापांनी विगारांनी वाचून सांगली. ती तेसांवां पिडेस तांणी हांगा दिल्लीं आसात जाल्यार वा आमच्या कुटुंबांतली ती जाली जाल्यार ह्या घडये जेजून तुमकां आपण गूण केला म्हणलें पातयेया. देवाचें उतार म्हणटा जेजूक हर एकल्यानी ताच्या गाया वरवीं ताणें गूण केलां. पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 26वी वळ. हर एकल्यांक सकत सतमंतेल्यांक जेजून गूण केला. ह्या वेळार आमी पातयेवया. जेजू कितेंय पिडा आसा म्हूण म्हाका भोगता जाल्यार तें तुवें म्हाका तुज्या गायांनी गूण केलाय म्हूण हांव पातयेतां. पातयेल्ल्या शिवाय जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, उडास दवरा. आमच्या कुटुंबाच्या सन्या पासत, म्हज्या घोवा पासत, बायले पासत, भुरग्यां पासत, कोणीय पिडेस्ता पासत हांव मागोवंक पुरो. पूण जेजून तांकां ताच्या गायांनी गूण केला म्हणल्यार हांव पातयेना जाल्यार हांवें तें गूण जाल्लें पळोवचें जाल्यार कशें. जेजू म्हणटा हांवें 2000 वर्सां आदीं घायेवन तुज्या खातीर घायेवन हांवें तुका गूण केला. पातये हर एका पिडेस्तांक जेजून तेंचो म्हणलें वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. कोणाय की जेजून म्हणून हांवें तुका बरो केलो म्हणून वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आतां ताच्या उतरांचेर आमकां भावार्थ. एक सवाल म्हाकाय उदेल्लें थोड्या वर्सां आदीं. जेजू हर एका पिडेस्तांक गूण करतलो. कोणाय की ताणें पिडेस्तांक पिडेस्त जावन फाटी धाडूना. तर आतां कित्याक तें जायना? आतां खंय गेला तो जेजू? आसा म्हूण आमी पातयेता. खंडीत जावन तो आसा तर तें गूण जावचें कित्याक आमी पळयना? उपरांत म्हाका जबाब मेळ्ळी. पवित्र पुस्तकांत उतार बरयल्लें जेजून ताच्या गायांनी आमकां गूण केला म्हणून. हांव पातयेता जाल्यार तें म्हाका पळोवंक मेळटा. आनी तें उतार हांव तोंडांत उसारता जाल्यार म्हाका पळोवंक मेळटा. जेजू आमची पिडा शिडा मुळां सावन हुमटून काडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, गुती समेत काडून उडयता. उपरांत ती पाल येना. हेंच जेजून गूण करचें. खंयचोय पिडेस्त जेजू तावन गूण जाल्लो परतून येवन म्हणून ना ताणें तुवें पोर म्हाका गूण केलें. आतां 2 वर्सां जालीं परतून ती पिडा आयल्या. 2 म्हयने जाले परतून तेच पिडा म्हाका दोसता. कोणीय आयिल्लो ना. कित्याक तो गुती समेत हुमटून उडयता. उपरांत पाल येवंक थंयसर अवकाश ना. पूण म्हाका भावार्थ जाय. भावार्थ हेब्रेव घरांत बरयलें पत्र 11 अध्याय 6वी वळ म्हणटा भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना. आनी हेब्रेव 11:1 वळ म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानांत त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. देखून मिसा वेळार वडोली हांवें सांगलें आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचें म्हळ्यार
आमी सेन्स नॉलेज काणून म्हज्या मोती कितें समजता दोळ्यांक कितें दिसता त्यो संगती काणून हांवें जेजूक वळखूंक जायना ताणें कच्ची विजमितां मानून घेवंक जायना म्हाका भावार्थ जाय भावार्थ म्हळ्यार दिसानांतल्या संगती विशयान म्हाका आसा ती खात्री पूण बायबलान बरयलां देखून दिसानांतल्या संगती विशयान खात्री म्हळ्यार वाऱ्यार पातयोंक जायना हांवें कोणें सांगलें पवित्र पुस्तकान बरयलां गी वय जाल्यार म्हाका दुबावना आनी कोणीय हाका हें पातयेना जाल्यार म्हाका दुबावना हांव पातयेतां कित्याक पवित्र पुस्तकान बरयलां मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्या संवसाराक पिडा पिडा म्हणून मनीस सांगून भोंवन आसा एक ना एक रितीची पिडा आसा म्हणून ल्हान भुरग्यां जावनूच आयकूंक मेळटा आमकां देवान पिडेस्त करून दवरलां गी वा आमी तशें चिंतलां गी म्हणलें सवाल आज सोम्या मुखार आमी गंभीरायेन विचारया तर जेजून गायेवन म्हाका गूण केला म्हणलें तें उतार पवित्र पुस्तकांतलें फोट गी तें सत गी म्हणलें विचारया कोणें सूख बरोवन घालां गी तांतूं पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्ल्यांत कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो पोरण्या सोल्ल्यान सयत इजाया प्रवादी 52 वळ 52 अवस्वर 5वी वळ म्हणटा ताच्या गाया वरवीं तुमी बरी जाल्यात थंय सांगलां आमच्या अपराधा खातीर ताका विधलो आमच्या पातकां खातीर तो चिरडालो ताचेर पडल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गाया वरवीं तुमी बरी जाल्यात जेजून कुर्सार मोरच्या पयलें इजाया प्रवाद्यान प्रवाद करून सांगला कुर्सार मोरच्या पयलें चिंतूंकूच बारीक कशें जाता ताच्या गाया वरवीं तुमी बरी जाल्यात हांवें केदाळा तें सांगता सांगले वेळार तें सांगून बरें जावचें न्ही गूण आमी त्या वेळात जाले आतां सांगून म्हजो भावार्थ हांवें उसारचो आनी तें गूण जाल्लें हांवें पळोवचें ओत्तू जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू कितले गाय जाल्ले म्हूण विचारल्यार 6 जाणां म्हणूंक पुरो 3, 4, 5 म्हणून किर्तनगार 22 किर्तन 14वी आनी 15वी वळ तुमी वाचल्यार थंयसर बरयला सक्कट ताजी हाडां सुटून गेल्लीं उदका बरी ताका भायर वतुल्लो सक्कट ताजी हाडां सुटून गेल्लीं 1, 2 न्ही सक्कट हाडां इसाया प्रवादी 52 अवस्वर 14वी वळ म्हणटा तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप सुनातलें चिंती नाकात आज निमाण्या शुक्रार गी म्हणून वा प्राचीत काळ गी म्हूण चिंती नाकात पूण तें आमी समजना जाल्यार ह्या जेजूचो मोग करूंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो तें आमी समजना जाल्यार ह्या जेजूक अर्गां दिवंक आमकां जायना तें आमी जेजूक कितें घडलें म्हज्या खातीर म्हणून समजना जाल्यार ताणें म्हज्या खातीर केल्ल्या संगतीचो फळ सोडूंक म्हाका जायना त्या खातीर हांव सांगून आसा वस्सू जेजू सक्कट ताजी हाडां सुटून गेल्लीं उदका बरी ताका भायर वतुल्लो अर्थ कितें भायर वतल्या उदकाक शेप ना त्या खातीर तें बरयलां किर्तन 22, 14, 15 ताका विणगो केल्लो क्रुसिफिक्सार पळयत आसतना खंयचेंय कळना पेंगडार तुवालो आसा ताका विणगो केल्लो जाल्यारय ताणें लज म्हणलें की नासतना म्हजो मान रक्षाक तेंय ताणें सोसून व्हेलें जर्मनाचे मार मारता आसतना ताजे सक्कड मांस उखलोवन गेल्लें कळना क्रुसिफिक्सार कळना ते कांटे तसले कांटे ते मारले जाल्यार पाटी ओडटा आसतना ते मांस सगळे उखलोवन ताजी सक्कड हाडां दिसताली ओ जेजू आमचो मोग केल्लो जेजून म्हजे खातीर कितें केलां म्हूण समजल्यार म्हाका समजता हांवें पेल्याक कशें केल्याचो मोग करीसय कशें पेल्याक बोगसीसय हांव पिडेस्त न्ही जेजून म्हाका गूण केला तें हांव पाती येता सत मानता पिडेक त्या सैतानाक पिडेच्या सैतानाक म्हजेर अधिकार ना पूण केदळ हांव पाती येता तेन्ना हांव भलायकेचें जिवीत एका दिसा न्ही एका वर्साक न्ही जिणी भर जियेता मोगाच्या भावा भयणीनो हे हातूं कांय सुद्दां ना हो अनुभव हर एका घडये हांव करनासा म्हज्या जिवितांत आनी मुखारी पिडा म्हाका ना म्हूण हांव सांगता कित्याक तें उतार जर तर पवित्र पुस्तकांतलें बदलाना तर ताणें गूण केला म्हणले विशय बदलाना म्हज्या बऱ्यापणा खातीर न्ही हांव खोटो जाल्ल्या निमती म्हाका ताजो मोग कितें म्हूण समजला हांव पातकी जाल्ले वरवीं म्हाका जेजूचो मोग कितें म्हूण समजला तर मोगाच्या भाव भयणीनो तोच जेजू आमच्या मुखार आसा
ताच्या उतरान तो आसा. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवय आसलो, शब्द मनीस जालो. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवूस, तांतली उतरां देवूस जेजूस जावन आसात. तांतू बरयल्लें हांव दुबावना जाल्यार प्रत्येक जावन नव्या सोल्यांत जेजून कुर्सार केरळा संपदलें म्हूण सांगलें. ताचे उपरांत कितें बरोवन घालां तें हांव आसा तशें मानून घेता जाल्यार हांव बागी. संवसार कितेंय म्हणून दी, तुमगेर शिराप आसा म्हणून दी, हांव म्हणटा ना. कित्याक जेजून म्हाका शिरापांतले सोडयला म्हण पवित्र पुस्तकांत बरयला. तुका पिडा आसा जिणी बरो, तुवें पिडे जावन वच जंय, ह्या पिडेक वकात ना, तूं ह्या पिडेन मरतलोय म्हळ्यार तूं सांग ना जेजून म्हाका ताच्या गायनी गुण केला. तूं दुर्बळ जावन उरतलोय. कोरिंतकारांक दुसरें पत्र 4 वस्वार 18वी ओळ म्हणटा आमचे खातीर दुर्बळ जावन जेजून आमकां ग्रेस्त केला म्हणून. ना हांव दुर्बळ न्ही, हांव ग्रेस्त. संवसारी दृश्टेन न्ही जावंक पुरो, पूण जेजून म्हाका ग्रेस्त केला. ही ग्रेस्त काय कोणेय म्हज्या थावन काडून उरूंक जायना. वस्तू जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो, कितले आमी ताका जाणा जाल्या, ताका कितले आमी वळखता. ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे बोगसणे आमकां मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या. एफेसकारांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 7वी आनी 8वी ओळ. आमचो सबस्टिट्यूट, आमच्या बदलेक पातकाची बली जाल्लो जेजू क्रिस्त. ताचें नांव उसारचें म्हळ्यारच आमचें एक भाग. जेजू म्हळ्यार पातकांतलें सोडयतलो म्हणात, सोडवणदार, त्या नांवाचो अर्थ. ताचें एकपटी नांव सांगल्यार आमची जीब आशिर्वादीत. आमच्या जिबेर कितें आमी उलयता. मुन्यो 18:21 म्हणटा जिवीत आनी मरण जिबेच्या अधीन आसात. कोण ती मोगान वापरता ती तिचें फळ खावंक पावतली. जर तर म्हज्या जिबेतावन सोम्यान केल्ली ती विचित्र कामां, ताणें केल्ली ती विजमितां हांव उसारतां, हांव जिवीत जियेतां. जर तर म्हज्या जिबेंत पिडासां उलयतां, सोलवणी उलयतां, भिरांतेचें उलयतां, निरासपणाचें उलयतां, ना बोगसण्याचीं उतरां उलयतां, मरण हांव अनुभव करतां. मरण म्हळ्यार फिजिकल डेथ न्ही. आतां वेवेक ह्या रुखाचें फळ तुमी केल्यार मरतल्यार म्हळ्यार ती मरोनात. वेचीक पूत बायसन गेल्लो, बापूय म्हणटा हो पूत मरण पावलो आतां जिवन जाला म्हळ्यार मरलो म्हळ्यार फिजिकल डेथ न्ही. देवातावन पयस वचेंत मरण. ताणें केल्लें विजमितां तोंडातावन उसार नासतना रावचेंच मरण. संवसाराचें तूं उलोवचें, सोलवणीन तूं उलोवची, पिडास उलोवचें, हेंच जावन आसा मरण मोगाच्या भावा भयणीनो. जिवंत आसून मेल्ल्या बरी म्हणटात. आज जेजूक सत्मानचें आमी कशें आसूंक जाय आसलें. परजळीत सुर्या बरी, तोंडांत प्रकाश फंगतागी वा बावोन गेलां म्हजें तोंड, फुगोवन गेलां क्रिस्ताक सत्मानून. कशें आसा जंय, कित्याक सक्कडी जेजून म्हजे खातीर केलां. ताणें केलां म्हज्या बरेपणा खातीर न्ही. म्हज्या वयल्या मोगान जेजून हाती घेतलें मोगाचें येवजन. गोट्यान जल्मल्लो जेजू, देवाचो पूत गोट्यान जल्मलो, सुताराचें काम केलें. कितें सकट रीत, खंयच्या रितीन तो कश्टालो, कशें वळवळ्ळो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट ताच्या माथ्यार दोन चिव्याच्या बेतकाटीन मारले म्हूण बरयलां. माथेवचो वांजेल 27वी ओळतावन वाचल्यार चिव्याच्या बेतकाटीन मारलें, कांट्याचो मुकुट दवरनो. कितें जायत, कशें जायत. ताजी पाट चीर्ण गेल्ली कुर्सार. ह्या कुर्सा बरी न्ही. रुखाचो फांटो मात कातूर न्हू, उबो रूख आनी आडवो रूख. त्या फांटो कातरले कडेन आसली गुती तशी आसता. तो कुर्सात हांव 7 उतरां उलयतना मोगाच्या भावा भयणी ताजी पाट चीर्ण गेली. भितरलें सकट दिसतलें आमकां कळटा की पळयता आसतना. जर तर ताका 5 गाय जाल्ले म्हूण हांव चिंतलां जाल्यार ह्या वेळार म्हजें चिंताप हांव बदलितां. सोम्या म्हज्या खातीर तूं गायलोय, पूण तातूंच तूं रावो नाय, तूं जैतेवून जालाय.
जायते वन जालाय तुजेर हांव पात येत आसतना तुवें म्हजो इतलो मोग केलाय न्ही गे म्हण ते नियाळच्याक ह्यो संगती म्हाका आदार जावन आसात देखून तुजे तावन पयस वचोंक म्हाका नाका तुजे विशयान नियाळचे शिवाय दुसरें खंयचें म्हाका नाका तुवें सांगिल्लें दिल्लें मार्गदर्शन जियोवचें सोडल्यार म्हाका दुसरें कांयच नाका सोम्या तुवें म्हजे खातीर सकडी केलाय आतां तुजे खातीर हांव जियेतां ना तर हेरांनी म्हाका वत्ताय करीचें पडटा बळवंत करीचें पडटा जेजूचो मोग कर जेजूचो मोग कर जेजूचो मोग कर म्हण ना म्हाकाच बोगसय तेन्ना मात तें बळवता जेजूचें उतार नियाळ जेजूक मान दी आनी एकल्यान सांगल्यार कितलें करियत मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका बोगसय म्हज्या सोडवणदारान म्हजे खातीर कितें केलां गीत आमी गावया दुलोक जेजू मोगाळ उदार सोमी मोसो सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सकट संतोषान सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका सकट बसया आमी सकट संतोषान ताळयो पेटोवन म्हणल्या बरी म्हाका कांयच उणें ना म्हणून बोगस जाय म्हाका इतलें जेजून म्हज्या खातीर केलां जाल्यार म्हाका खालें उणें आसा संवसार कितेंय म्हणून दी जेजू म्हजे सांगात आसा ताणें म्हजी सोडवण केल्या आनी कोणेय म्हाका कितें करूंक साद आसा बस जेजू ताका हांव सत मानतां कांयच म्हाका उणें ना आतां आनी सदां काळ पांचवो सरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशे दिता प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी ताळयो पेटोवन कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सदांय गावंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो आमी केवळ आराधना वेळार मात्र न्ही घरांय म्हाका बोगस जाय वाटेरी म्हाका बोगस जाय काम करच्या जाग्यार सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता सारक्यांनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना आतां आनी सदां काळ जेजूक हांव सत मानलां जेजूक हांव सत मानलां आनी म्हाका कांयच उणें ना कोणेय म्हाका कितें दिवंक ना जाल्यार सोम्यान म्हजो मोग केला हांवें जल्माच्या आदींच संवसाराचे स्थापने आदींच देवान म्हाका जेजू क्रिस्त थंय विंचलां एफेसकारां बरयलें पत्र पयल्या अध्यायान बरयलां संवसाराचे स्थापने आदी देवान म्हाका विंचलां जेजू क्रिस्त थंय
संवसाराचो स्थापन केदळ जाल्लें म्हूण म्हाका कळीत ना. ताच्या पयलेंच देवान म्हाका जेजू क्रिस्त थंय विंचला. केदें व्हरतें भाग म्हजें पोस्त जेजू क्रिस्त. कलक्या फालक्या चलताना वायटाक हांव बिलकुल भियेना. सोमी संगी समकाता दांडो बेताची दय दिता. सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणेना. सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणेना. सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताची दया माया आसा. ताच्या घरा सदां काळ जीव म्हाका फावो आसा. सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणेना. 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 कांयच म्हाका उणेना. कांयच म्हाका उणेना. अर्घ जेजू, मोकळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू, महिमा जेजू, दीन वस्ता जेजू, वाकणता जेजू, जय जय जेजू, नामान जेजू, प्रणाम जेजू, हर्षितां जेजू, वाकणता जेजू, मान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, नमस्कार तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय 3री ओळ 4थी ओळ म्हणटा. हर्सिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून जेजू मुखांत्र आमकां सक्कडी ताणें फावो केला. जेजू विणें खंयचेंय ना हें आमी उडासान दवरया. देवा म्हाका तें दी हें दी जेजू नाका, ताची शिकोवण नाका, जायना. जेजू मुखांत्र सक्कडी देवान आमकां फावो केल्लें. जेजू वरवीं आमची सोडवण ताणें केल्ली. जेजू मुखांत्र ताणें म्हजी पातकां बोगसिल्ली. जेजू मुखांत्र आमी देवाची भुरगीं जावचें हक्क आमकां मेळ्ळें. जेजू वरवीं आमकां सोडवण लाभली. आतां देव आमकां पळयत आसतना आमी कितें जावन आसा तें तो पळयना. जेजू वरवीं आमी कितें जालें हांव तें तो पळयता. देखून तो जेजूकूच पळयता आमचें तें. आमकां पळयतना तो आपल्या पुताकच पळयता. देखूनच देवाचें नितीवंतपण जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां लाभलां. देवाचें रायट स्टँडींग बिफोर गॉड, देवाचें नितीवंतपण, देवाचो स्वभाव. आमी देव न्ही देवा बरी, आमी जेजू न्ही पूण जेजू बरी जाले. हांव आमच्या बऱ्यापणा वरवीं म्हणून न्ही, जेजूक सत मानलेल्या वरवीं आमी बागी जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीन जेजूक सत मानून आमच्या तोंडांत हांव निरासपणाची उतरां केदळा पळयल्यार ही पिडेचींच उतरां हें आमकां सांगिल्लें न्ही. आमकां सांगिल्लें न्ही. उतरां आमची बदलिया. देखून पाश्चात्ताप म्हळ्यार मन बदलूनचें. जेजून सांगिल्लें मातेव 3रो अध्याय 2री ओळ. पातकी जिणी बदला, सर्गींचें राज लागीं पावला, स्नान एक जुवावन म्हळें. आनी 4थो आवास्वार 17वी ओळ मातेव अंजेल. जेजूय तेंच म्हणटा पातकी जिणी बदला, सर्गींचें राज लागीं पावला. चिंता बदलिया, मन बदलिया. तुमचें चिंता अशें पूण पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलां, ताका ताळपटचें बरी उलया. मन बदलिया.
करण्यो बदलूंक वचनाकात. मोन बदली नासतना करण्यो बदलूंक गेल्यार बाळुवाना 4 दिसा उरता. मोन बदली उपरांत करण्यो बदलातात तें बाळुवाता. मोन तशेंच आसा, करण्यो बदलूंक प्रयत्न करता बाळुवाना. पश्चाताप म्हळ्यार तेंच जावन आसा. चिंता बदलूचें, मोन बदलूचें. तें भाग देवान आमकां फावो केल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिवया. तर देवाचें उतार आमकां मोगाचें जावं दी. जेजून उसारलें उतार आनी ताच्या विशांत कितें बरोवन घालां पवित्र पुस्तकांत तें सकट आमकां दुबावयणें पातयेवचें विशय जावं दीत. तें आमी तोळ तोळ उसारया. रोमाकारां बरयलें पत्र 10 अध्याय 17वी ओळ म्हणटा, संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. क्रिस्ताक परगट केल्ले वरवीं संदेश आयकूंक मेळटा. जेजू विशयांत आयकल्यार मात्र भावार्थ उत्पन्न जाता. संवसारा विशयांत आयकल्यार भें उत्पन्न जाता, पिडा उत्पन्न जाता. जेजू विशयांत आयकल्यार, ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें आयकल्यार भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी संवसाराचें आयकल्यार भें उत्पन्न जाता. असलें घडिता हर एका घडये म्हज्या आमच्या जिवितांत घडचें आमी पळोवन आसाव. आमच्या समाजान पळयता हांव संवसाराचें आयकून भियान जियोवचें, पिडेन पडचें, असली भलायकी होगडावन घेवची. जेजूक आयकोवया, ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें पातयेवया. विचारया पिडेक, तुका म्हजेर कसो कोणें अधिकार दिल्लो, तुका कोणें म्हजेर अधिकार दिला. जेजून म्हाका गूण केला जाल्यार. आनी आयल्यार आसा जाल्यार जेजूच्या नांवान ताका धांवडोवया. जेजू म्हणटा, कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून अंतस्करणान दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण पातयेल जाल्यार ताणें सांगलें बरी जातलें. मार्कोस वांजेल 11 अध्याय 26वी ओळ. अधिकार ना ताका, जेजूच्या नांवान सांगाचें मात्र, कित्याक ताणें जैत वेल्लें जावन आसा ह्या संगतीचेर वायटाचेर. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचेर, आमच्या भावा भयणीचेर, आमच्या कुटुंबाच्या आनी कोणाचेरय वायटाक अधिकार ना. जेजूच्या नांवान तांकां आमी पाळां समेत हुमटून वचून दर्यांत वचून पडोवन आज्ञा दिवया. दुबाव विणे. जेजू म्हणटा, देवाचेर भावार्थ दवरा, दुबाव नाकात. देवाच्या उतरांचेर आमी भावार्थ दवरया. दुस्मनाक आमचे तावन धांवडोवया. जेजून दिल्ली ती सोडवण हर एका घडये अनुभव करया आनी तीच आमी पेल्याक वांटया. मोगाचेनो आतां आमी ते लावणी घेता आसतना सुमयेची तीस सोडवून आमच्या कुडींत वाळोवन दी, भलायकी बरेपण वाळोवन दी. सुमी आमकां ताच्या गाया मारिपात आमचे सकड रोग ताणें घेतले. तर तसो सुमी आमचे पिडा शिडाक गूण करून दी, भलायकी बरेपण आमकां ही दिवन दी म्हणून, बरेपण आमकां दिवन दी म्हणून त्या सुमया कडेन मागून ही मागणी आतां आमी घेवया. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. ये तू धनिया, ये तू सोम्या, ये तू धनिया, ये तू सोम्या. पावय म्हाका त्या सगीच्या सुका, पावय म्हाका त्या सगीच्या सुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका.
वयले कळपातां तुवें उदक वळयले अरण्यान तुवें मानाका वयले कळपातां तुवें उदक वळयले थान मुक्तां बैल्या सर्गीच्या आत्म्या तान मुक्तां बैल्या सर्गीच्या आत्म्या दिवोळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजां दिवोळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजां काळीज म्हजें ताणेलां तुका म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें ताणेलां तुका म्हजें आशेलां तुका सिनाय पर्वता देवून तूं आयलो जळच्या बोल्यातां तूं उलयलो सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो जळच्या बोल्यातां तूं उलयलो म्हजे लागीं उलयल्ल्या आत्म्या म्हजे लागीं उलयल्ल्या आत्म्या उतरान तुज्या भर म्हज्या मना उतरान तुज्या भर म्हज्या मना काळीज म्हजें ताणेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें ताणेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका मोगाचनो सकाळी आमी दिमी घालया जेजू सांगता वेळ करसिलो आनी मुखार ताजे सांगतात सामको वेळ करसूंक देव मंदिरान मात जेजू सवें उपरांत दुसऱ्या सवें न्ही निरंतरी सोम्या सांगता आमी जियोंक आसचें आनी हें एका दिसान जावचें काम न्ही निरंतर आमी प्रयत्न करूंक आसा हर एका दिसा हांव कोणा सांगता जियोन आसा म्हणलें म्हज्या उडासाक हांवें हाडचें खंयचें उतार हांव नियळन आसा तें उडासाक हाडचें खंयचें हांव पातयेवन आसा जेजून कर्ण संपयल्लें पातयेतागी वा आनी की ताणें कर्ण संपयल्ल्यो संगती कळीत नासतना म्हज्या जिवितांत तें घडोवंक नात म्हणलें सुसमजणेंत हांव सांगी हें हांवें पळय पडटा हो वावर दीस पडतो हर एक दिसा आमी करूंक आसा आमचें मन बदलूनचें काम एका दिसाचें एका घंट्याचें न्ही आनी जेजू सांगता वेळ करसून सो देव मंदिरान मात न्ही आराधना वेळार मात न्ही मिसाच्या बलिदाना वेळार मात न्ही निरंतर आमी वाटेर आसतना घरांत आसतना आमचे वावर करता आसतना खंयसर आमी आसल्यार जेजून केल्ल्या त्या बऱ्यापणाचो उडास काण ताका आमी अर्गां दिवचें देखून देवाचें उतार म्हणटा सदांच खुशाल बरी जाया रडोवन बसनाकात खंती बरी जायनाकात भियान बसनाकात खुशाल बरी जाया खळान आसतना मागा आपरूप न्ही सकाळीं सांजेर न्ही वा म्हाका वेळ मेळटाना म्हण न्ही खळान आसतना म्हाका हर एका घडितांनी सर घडितांनी देवाक अर्गां दिवया कश्ट आयल्यार पिडा आयल्यार दिल्लें दुस्मानान पूण आमच्या बऱ्याक तें पडचें देखून जाकोबाचें पत्र सुरविल्लें अध्याय म्हणटा नाना तरांचे कश्ट तुमचेर आयल्या वेळार तुमचे बाग म्हणले की जय तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरी तुमचे थंय रासवण उप जाता भावार्थान मोगाच्या भावा भयणीनो आमी कश्ट आसल्यार भावार्थान सोम्या लागीं आमी सांगया सोम्या ताचे तावन म्हाका तुवें सुटका दिल्ल्याक त्या कश्टांत तावन कोणाक कडेन म्हाका दुस्मान काय आसा सुमार वर्सां जालीं उलयनासतना ताचे लागीं म्हाका उलोवंक फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां असली एक वायट संवय म्हजें तें आसा कितलीं वर्सां जावन म्हाका दोसता ताचे तावन म्हाका सुटका दिल्ल्याक सोम्या हांव तुका अर्गां दितां हो भावार्थ जेजू पळयता ताणें तें ताचे वरवीं तें साद जालां
आनी तो भावार्थ म्हाका आसा म्हूण हांवें तें मोठे मागणें करता आसतना सोम्याक बघता आनी सोम्या म्हणटा वय तुवें सांगलें बरी तुका जावं तुवें पातयल्लें बरी तर तुका जावं वय सोम्यान सक्कट बांदपा सांगलें आमकां सोडयला म्हूण पातयेव्या आमची पिडा शिडा घरांत हांगासर सगळ्यांक की ताणें गूण केलां आपूण बरें केलां म्हूण आमी पातया करतलो म्हूण चिंते नाकात केलां पळोवंक मेळचें मागीर पयलें पातये मागीर देवाची महिमा पळय समर्पण आमी करया आमचे कुटाम देवबिरांतीचे जाल्ल्या खातीर आमचे फिरगोस कुटाम आमचे कुटाम आमची सैरी धैर्य सक्कड मनशा हक्काचो दीस संभ्रमत आसतना ह्युमन रायट्स देवाची भुरगीं जावचे हक्क आमकां मेळ्ळा तें वर्तें हक्क जावन आसा जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरचे मुखार जोच्या वांजेलान पयल्या त्यान देवाची भुरगीं जावचे हक्क मेळ्ळा हें वर्तें भाग आचानीक वर्तें हक्क दुसऱ्या खंयचेय ना देखून आमचे केदें वर्तें भाग देवाक आमी भुरगीं पूत आनी धू जेजूची भाऊ भयणी केदें वर्तें भाग त्या दृश्टेन आमचें जिवीत आमी पळोवया संवसारी दृश्टेन आमच्या जिविताचें मोल बनचें नाका हें सक्कड सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां फावो जाला ताका आमी अर्गां दिवया आनी गावया येद्या व्हडा सक्रमेंताक येद्या व्हडा सक्रमेंताक सस्तांगामा उरुया पुर्विल्या त्या रुपामदा नव्यो रिती आदार्या सोलवोन वेचा अस्कत विश्व भावार्थाचे जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यार करसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावाळटा प्रार्थया येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रमेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तूच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी कर गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
दितलो सोमिया दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगाळ पुता सोये हांव पर मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.